पेडणे वाठारांत वचत थंय रस्त्यांची दुर्दशा जाल्या। रस्त्यांची सामकी चाळण। अशा स्थितीन लोकांक प्रवास करप कुस्ताद जाता। हाका लागून खुबशा लोकांचे अपघात जाल्या। ह्या सगळ्यांचो पेडण्या मोगो पक्षान प्रवीण आर्लेकर हांच्या फुडारपणा खाला भजन गांवांत पेडण्यान विरोध केलो। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आज आमी हांगा सगळे जमलेले आसा हेचे कारण आज सगळ्यांक खबर आसा की रस्ते खूबशे पेड्ड्यार जाल्लेले आसा, खड्डे पडलेले आसा आणि नाविलाजाक आमकां हे हांगा भजन करचे पडले। आज ह्या खड्ड्यांक लागून कितलेशेच लोक मरून त्रासान पावल्ले आसा। तेंचे भुरगीं बाळां सगळीं रडटात आता। हे कोणाची कर्मा? ही सगळी कर्मा बाबूची। सरकाराचेर विश्वास ना, हो एकय आमदार पात्र ना। आयज पेडण्यान दोन्ही आमदार सत्तेन आसा। हे खड्ड्यांची परिस्थिती तेंच्यांनी येवन पळोवपाची। बाबू तर 6 म्हयने ना जाल्यार एका म्हयन्यान नाल्यार 3 म्हयन्यान खंय तरी पेडण्या येता, तेका काय हो प्रॉब्लेमच येना। आणि नरेंद्र मोदी जो आमचो देशाचो पंतप्रधान आसा, त्याने पेट्रोल जे वाडयला ते पेट्रोल पंपाचेर जे बॅनर लायल्या, ते बॅनर लावन आणि दाडी वाडोवन हे पेट्रोल कमी जावचें ना। तेणी दाडी वाडटा तशी तो रेट वाडयता। आम जनती ही खड्ड्यान पडूनच आयज मेल्या। रस्ते लाईट नसता टायमार, रातची लाईट वयता, दिसाची पासून करंट ब्रेकडावन जायत असतात, शटडावन घेत असतात टायम टू टायम। कळना कितें प्रॉब्लेम आसा तो। नळ म्हणटा ते उदक म्हणटा ते सारकें पावना। पिवपाच्या लायकीचें उदक आसा जाल्यार तुमीच पळयात। आतां आमी येयले ते रस्त्याचेर। रस्तो जाल्यार तुमकां आनी सांगपाचीच गरज ना। कितलेशे प्रत्येक गांवांतलो व्यक्ती आयज दगावल्लो आसा आमच्या एरियात। प्रत्येक घरांतलो व्यक्ती हात ना पांय मोडलेलो घरान दिश्टी पडटा आयज। आनी तेचे जबाबदार सरकार आसा। हेका लोक पयशे फारीक करतात। रस्तो म्हणात, उदक म्हणात, लायट म्हणात, ही गोंयांत फ्री ना, हें जाणून घेवचें सगळ्यांनी। हेका लोक पयशे फारीक करतात आणि त्याची सर्व्हिस रिटर्न दिवपाक तेंचे कडेन जमाना। चित्रादेवी ते पणजी पर्यंत नॅशनल हायवे आणि नॅशनल हायवे असताना एका जवळ 10 वर्षापासून हे मोठमोठे खड्डे पडलेले असत आणि जवळजवळ 3 वर्षापासून हे हायवेचं काम सुरू केला, पण खड्डे असत तसेच असत। प्रत्यक्ष सार्वजनिक बांधकाम मंत्री पावसकर आणि बाबून या खड्ड्याची पाहणी केली, पण खड्ड्याची सुधारणा जावंक ना। म्हाका दिसता ह्यो पावसकर आणि बाबू की आपणाक फुडली बीजेपीची तिकीट मेळटली काय ना ह्या हेतू विवंचनेतच आसत आणि इकडे खड्ड्याचा दुर्लक्ष जाल्लो आसा। सर सगळे पेडण्यान सगळे खड्डे पडलेले आहा आणि हांगासर आमचो आमदार आसा पळय तो कित्याक हांगासर हे घेयना, कितें हे खड्डे पुरपाचे म्हणून। अशें ना म्हटल्यार आमचे हांगासरले आमचे पेडण्याचे आमचे सगळे कितले जाण हांगासर पडलेले आहा ह्या खड्ड्यांनी। पडले, थोडे मेलेय बी, थोडे डॅमेज जावन घराय आसा, पण हे सरकाराक कितें पडलेलेच ना। म्हणून आमी आयज हो आवाज उठयल्लो आसा। आयज भजन केलें आमी बाबूक लागून। कित्याक हे पळय रोड केल्या पळय, ह्यो फकत MVRन हेंकां कमिशन दिवन हेंकां गाडयो दिल्ले आहा ऑडी, त्योच ऑडी हेजेर चलोंक शकता ह्या रोडाचेर। हे रोड पासून सारके करूंक ना, सगळे जगलिंग जाता हांगासर, आमच्यो गाडयो चलना। अशें आमच्या पेडणेकारांच्यो सगळ्यो गाडयो मोडून उरतात घरान। तांकां हांगासर पयशे ना सद्या, त्यो गाडयो सारक्यो करूंक जाय लोकांक। आनी हे रोडार खड्डे पडल्या ते हेच्या कडेन जायना म्हाका दिसता। ते हांगासर येवन CMन कशें तरी जाता तितले बेगीन एक्शन घेवची हेजेर आनी हे खड्डे सगळे पुरून दिवचे आमकां। तुझ्यावर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर सुद्धा खड्डे पडलेले आहात महाराजा। हे खड्डे पुरवपाक सरकारार पैसे ना महाराजा। ह्या सरकाराक बरी बुद्धी दे महाराजा।